नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. 2047 मेरेन भारताचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो संवसारांतलो पयल्या नंबराचो महोत्सव जातलो अशी आस्त केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उक्तायल्या. भारतांत चित्रीकरण जावपी विदेशी चित्रपटां खातीर अनुदानाची रक्कम 30% वेल्यान 40% करपाचो निर्णय जाला. हाका लागून भारतांत चित्रीकरण जावपी विदेश चित्रपटांक 30 कोटी रुपया मेरेन मजत मेळोवप शक्य आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या उलयतना सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी राज्यमंत्री एल मुरुगन, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, सभापती रमेश तवडकर तशेंच अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सनी देओल, शाहिद कपूर, करण जौहर सारकिल्या नामनेच्या सिने कलाकारांच्या हाजेरीत ह्या उक्तावण सुवाळ्याक एक वेगळोच रंग आयलो. And vast potential, there was a need for higher incentive to attract medium and big budget international projects. Today I am pleased to announce an increase in the incentive for foreign film production in India. The maximum incentive will now be up to 40% of the expenditure incurred with a raised limit of rupees 30 crore rupees, exceeding $3.5 million US, and you can also get additional 5% bonus for significant Indian content. So we are pushing both, making films in India and also pushing the Indian content. इतले मजगती ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर दाबोळे विमानतळार पावले तेन्ना गोंयचे उड्डाण मंत्री मोविन गुदिनो हांणी तांकां येवकार दिलो. तशेंच केंद्रीय म्हायती आनी वितरण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांकां लेगीत येवकार दिलो. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज 75 क्रिएटिव्ह मायंड्स ऑफ टुमॉरोच्या 3ऱ्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. ह्या क्रिएटिव्ह मायंड्स ऑफ टुमॉरोच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांक चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रांत तज्ञ चित्रपट निर्मात्यां बरोबर वावर करपाक माध्यम मेळोवन दिवप तशेंच चित्रपट निर्मिती क्षेत्रांत तांत्रीक गजाली समजून घेवपाक मजत मेळोवन दिवप हो हेत आसा. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांक उर्बा दिवपा खातीर एक माची मेळोवन दिवपाच्या विचारसरणी खातीर असल्या प्रकारच्यो कार्यावळी केंद्र सरकार राबयता अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, वो आपसे रूबरू होंगे, आपकी मास्टर क्लासेस लेंगे. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और ये अवसर देने की सोच किसी और की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि युवाओं को अवसर दो, और वो अपने आप इतनी क्षमता रखते हैं कि इसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं. उत्तर काशी बोगद्यात अडकून पडिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक भायर काडपा खातीर पुराय नियंत्रण यत्न करीत आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांचे बरोबर फोनाचेर ह्या घडणुकेची चवकशी केली. तशेंच कामगारांक भायर काडपाच्या मोहिमे विशीं नियाळ घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी एडोस्कोपीक फ्लेक्सी कॅमेरा वरवीं कामगारां कडेन उलोवप करून तांची विचारपूस केली अशी माहिती प्रधानमंत्र्यां कडेन दिल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. राजस्थानात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बारणात वेंचणुकेच्या रॅलींत उलोवप केलें. राज्याक डबल इंजीन सरकाराची गरज आसा, ताका लागून राज्याची उदरगत जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. राज्यांतल्या काँग्रेस सरकाराचेर भ्रश्टाचाराक उर्बा दिल्ले खातीर आनी राज्यांत अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाड जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी खर टिका केली. विकसित भारत का लक्ष्य है, ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है. लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है,
तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। इतले मजगती आयज घरमंत्री अमित शहा 3 भौशीक सभांनी उलोवप करतले। तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सीकर आनी बिकानेर हांगा जावपी भौशीक सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतले। 25 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षान आपलो जाहीरनामो जारी केला। काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या हाजेरीत जारी केल्ल्या ह्या घोशणापत्रांत काँग्रेसीन चिरंजीवी स्वास्थ्य विमा येवजणेंत मेळपी 25 लाख रुपया ही रक्कम वाडोवन 50 लाख रुपया केल्या। तशेंच 4 लाख सरकारी नोकऱ्यो आनी 10 लाख नव्या रोजगाराच्यो संध्यो उपलब्ध करपाची घोशणाय तांणी ह्या वेळार केली। शेतकारांक 2 लाख रुपया मेरेन व्याजमुक्त रिणां दिवपाची येवजण ह्या घोशणापत्रांत आस्पावीत केल्या। 400 रुपयान गॅस सिलिंडर तशेंच जातीचेर आदारीत जनगणना करपाचें काँग्रेसीन लोकांक आश्वासन दिलां। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ओडिशा भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसाक मयूरभंज हांगा जायत्या उदरगतीच्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी प्रकल्पाचें उक्तावण लेगीत केलें। बादमपहर रेल्वे स्थानकाचेर 3 नव्या रेलगाडयांक बावटो दाखोवन सुरवात केली। ह्या रेल्वे सेवेक लागून मयूरभंज वाठारांतल्या मागासवर्गीय जाती जमाती खातीर लागसरच्या वाठाराकडेन संपर्क सुधारपा वटेन हें एक पावल आसा अशें रेल्वे सुत्रांनी सांगलें। राष्ट्रपती हांणी रायरंगपूर टपाल विभागाचें ह्या वेळार उक्तावण केलें। भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांची डॉ प्रमोद सावंत सरकारांत मंत्री म्हूण सोपूतविधी सुवाळो आयतारा जालो। राजभवनाचेर जाल्ल्या सुवाळ्यांत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी 66 वर्सां पिरायेच्या आलेक्स सिक्वेरा हांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। सोपूतविधी सुवाळे उपरांत उलयतना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आपूण 8 हेर आमदारां बरोबर भाजपांत प्रवेश केलो तेन्ना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या मतदारसंघांत उदरगत करपाचें आश्वासन दिलें आनी आतां मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत आपल्याक उदरगतीच्या नदरेन वावुरपाक मेळटलें हाका लागून आपूण खोशी आसा अशेंय तांणी सांगलें। But the other flip side of being a minister is, earlier I was an MLA. I was answerable to my constituents. I was Mumbai constituency. Now as a minister, I believe I am answerable to the whole of God. So with your support, I hope I perform well. I thank the Honorable Prime Minister, the BJP party president, Shri Nanda. I also thank the Goa president, Bab Tanawadi. Definitely our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. And I thank all my constituents, whoever have come, whoever have not come. Because had they not to elect me as an MLA, I would not have been able to see this. So overall, I am definitely happy. वाडट्या वायू प्रदर्शनाच्या फाटभुंयेर मुंबयत BSEन घेतिल्ल्या खबरदारीच्या पावलाचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली। रस्त्याचेर आनी पांयवाटाचेर उदकाचो शिवर चालू आसा। मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी ह्या वेळार उलयतना क्लाउड सिडींगचो वापर करून वायू प्रदूषण नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न करतले अशें सांगलें। की लेवल बढ़ी थी इसलिए मैंने एक स्पेशल बैठक ली थी। उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि मुंबई का पोल्यूशन कम करना है और इसके लिए मैन पावर आउटसोर्स करो, ज़्यादा टीम लगा दो और रोड की सफाई करो, रोड के डेब्रिज को निकाल दो। उसके साथ रोड को पानी से धोना है। इसीलिए मैंने कमिश्नर जी को कहा है कि 1000 टैंकर आप रेंट पे ले लो। एंटी स्मोक गन यूज किया है, एकदम जेटिंग मशीन यूज की हुई है, ताकि अभी मैं देख रहा हूँ आज की पूरी तरह कारपोरेशन के लोग रास्ते पे उतरकर काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो क्लाउड सीडिंग भी करने की मैंने सूचना दी हुई है। एक दुबई बेस्ड जो कंपनी है उसके पास उसका एक्यूरेट काम है, एक्यूरेसी 100% है, तो उनसे भी MOU होगा। 2047 मेरेन भारताचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो संवसारांतलो पयल्या नंबराचो महोत्सव जातलो अशी आस्त केंद्रीय म्हायती आनी वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उक्तायल्या। भारतांत चित्रीकरण जावपी विदेशी चित्रपटां खातीर अनुदानाची रक्कम
30% वेल्यान 40% करपाचो निर्णय जाला. हाका लागून भारतात चित्रीकरण जावपी विदेश चित्रपटांक 30 कोटी रुपया मेरेन मजत मेळप शक्य आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार केंद्रीय माहिती आणि वितरवणी राज्यमंत्री एल मुरुगन, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, सभापती रमेश तवडकर तशेंच अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, सनी देओल, शाहिद कपूर, करण जौहर सारकिल्या नामनेच्या सिने कलाकारांच्या हाजेरीत ह्या उक्तावण सुवाळ्याक एक वेगळोच रंग आयलो. इतले मजगतीं ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक वांटेकार जावपाक केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर दाबोळे विमानतळार पावले तेन्ना गोंयचे उड्डाण मंत्री मोविन गुदिनो हांणी तांकां येवकार दिलो. तशेंच केंद्रीय माहिती आनी वितरवणी राज्यमंत्री एल मुरुगन हांणी तांकां येवकार दिलो. आनी इतल्यान ह्यो खबरो सोंपल्यो.